बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ले आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मागीर मोगाची येवकार भाव भयणीनो ह्या मिसा समारंभाक ह्या मिसांत आमी मागता आयज दोन इंटेन्शन. पयलें लुर्दीस बोतेल्युडायस ची गोंयची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. तशेंच मागता आगुस्तीन फुडतात हे आमच्या भाव आसात म्हयन्याचो उगडास. लुर्दीसाक आनी आगुस्तीन हे आमच्या भाव भयणांक सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली करून मागतना अमोरा आनी आलोईन डायस हांचो वाडदीस, कायूस आनी कुलूम हांचो वाडदीस तांचे पासत आमी गिरीत भाशेन मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून धनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एबा सौभाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्या चिंते सवा बापाक उबारुया. पिडींत आसलेल्यांक भलायकी मागुया. हॉस्पिटलांनी कश्टवतल्यांक आमच्या मनांत हाडुया. आमचो भाव जोकी दुर्गावाडी पिडींत आसा ताचे बसत मागुया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी अवतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया.
धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या ओडिला सांगाती धर्मदूतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. धर्मदूतांक हें घुमतूच ते लिकानेच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभवर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन कोत्तालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हटलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केल्लें तें लोकांचे उरपोजीन पळयना फुडें लिकानेच्या भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हटलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी जेवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हामस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जेवसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयलोले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू धर्मदूतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून ताणें व्हडल्यान म्हटलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्या देवाक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताची भितर आसा तितलेंय रोसला त्या जिव्या देवाशी पोतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपापली वाट धरूंक सगल्या विद्याशांक तांणी निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना ते रावूंक ना. स्वर्गार्थान तो पावस धाडटा, काळा परमणे फळां उत्पन्न कोत्ता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल कोत्ता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न कोरिना जावं लोकांक आडावंक तांकां भोव आगोड जालें. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. म्हणुया, आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनबार त्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब, आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें कोत्ता, पूण ताच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब, आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. स्वर्ग आनी पृथ्वीचो रोसणार सोरेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हटल्यार सोरेस्पराचो पूर्ण प्रितूम मनशाक ताचें देणें. जबाब, आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या आज्ञांक घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियत न्हय पूण दुसरो ताका म्हळें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवे ठिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला तें म्हज्या बापाचें. तुमचे मदीं आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां शाराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या पुताक रावूंक एक घर जाय अशें देवान दारार मारलें. भाडें चड न्हय, हांवें जबाब दिलो. ताणें म्हळें, म्हाका भाड्याक नाका, म्हाका घर घेवंक जाय. हांवें म्हळें, चिंतचें पडटलें. देवान म्हळें, तुका वेळ दिता, पूण म्हाका घर घेवंक जाय. देव परत आयलो. हांवें म्हळें, तुज्या पुताक रावंक 2 रूम्स दिता. देवान म्हळें, 2 जाल्यार 2 रूम दी, पूण म्हाका आख्खेंच घर घेवंक जाय. हांवें म्हळें, चिंतूंक पडटलें आख्खें घर घेवपाक, विकपाक तुका. आज ना फाल्यां तुवें घर दिवंक पडटलें. म्हाका तें आख्खेंच घेवंक जाय म्हज्या पुता खातीर. म्हजें मन घुस्पलें. तरी आसतना देवाक सांगलें, चिंतूंक जाय म्हाका. चिंत, वेळ घे, पूण म्हाका हे घरांत रावंक जाय. म्हज्या पुताक थंय जागो जाय. सिस्टर मार्गरेट हलास्का हे सिस्टरीची ही कविता एका आत्म्या आनी देवा मदें गजाल. म्हजो मोग करता तो म्हजीं उतरां आयकता. आमी ताचेशी येतले आनी ताचे सवें ठिकाण करतले. वी वील मेक अ होम विथ हिम. आमी ताचे सवें ठिकाण करतले. जेजू म्हणटा आमी ताचेशी रावतले. देव मनशा सवें रावंक सोदता. आमचे सवें एकल्या सवें रावंक सोदता. सुरवातेकतान देव आदाम आनी एवे बराबर रावतालो. इन द गार्डन ऑफ इडन रावतालो. काय बरी कुशालकाय आसली तांचे मदें. पवित्र पुस्तक सांगता पाशेक वयतालो देव तांचे बराबर. सदांच देवाची आसने ती भोगतालींच.
आनी पातक केलें तेन्ना लिपून रावली. देव आदामाक विचारता, अरे खंय आसा तूं आयज? नॉट कमींग फॉर अ वॉक? खंय आसा? आनी आदाम म्हणटा, तुज्या पावलांचो आवाज आयकलो हांवें आनी हांव पोरसांत लिपलो. आज लिपलो कित्याक? आयजूच लिपूंक जाय आसलें. आदामान पातक केलें, देवाक भायर घालो ताच्या जिवितांतलो. पूण देव सदांच आमचे सगळें रावंक सोदता. इस्रायल फौजेक विचून काडटा, तांचे बरोबर रावंक सोदता. बासायलेल्या गांवांत वयता आसतना रातचो तशेंच दिसाचो रावंक सोदता देव. आर्क ऑफ कवनंट, द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देव रावंक सोदता मनशांक लागीं, मनशां मदें, मनशां सोबे, एक एकल्या सोबे. देखून जेजू आज स्पोस्ट करता आपल्या शिसांक, म्हजो बाप मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले हांव आनी ताचे सोबेन तिकाण करतले हांव. भाव भयणीनो, God knocks at our door. He wants to make His dwelling in each one of us. आमच्यांत रावंक सोदता देव. जायते फावटी आमी ताका भायर घालता. जायते फावटी टेम्पररी रेंट ऑन रेंट. ना, God wants to make His dwelling in us permanent. But He does not force. बोळान करिना. ही सिस्टर मार्गरेट ही कविता बरयता तेन्ना म्हणटा, बोळान करिना. Gives us time. But He tells us, I want to dwell. आनी एक पावट देवाक आमी आमच्या जिवितांत जागो दिलो, our life is different. You will find a change in you. देव सांगता आमच्या आत्म्याक, म्हाका जागो दिलो, तुजें जिवीत दुसरें जातलें. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक हांकडेता. देवाचो मोग, कोण म्हजो मोग करता, कोण म्हजो मोग करता, ताचे सोबे आमी येतले हांव आनी तिकाण करतले हांव. द वन हू लव्स मी. लविंग गॉड मिन्स आनी कांय ना, पयलो आनी व्हडलो उपदेश. सगळें तुज्या मनान, काळजान, शक्तीन, बळान तुज्या दुनिया देवाचो मोग कर. आनी जेन्ना आमी मोग करता, जेजू म्हणटा आमी ताचे सोबे येतले हांव आनी तिकाण करतले. लविंग गॉड wholeheartedly, exclusively, तो आमचे सोबेन तिकाण करता. No other priorities in life except the love of God. No other option. देवाक आमच्या जिवितांत भितर आमी घेतले जाल्यार तोच. I am a jealous God. I am a jealous God. You will have no other gods besides me. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना हें मनान दवरुया, जो म्हजो मोग करता ताचे सोबे आमी येतले हांव आनी तिकाण करतले हांव. आमच्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवन आमच्या जिविताचो मास ताका करूंक आमी सांत कृपा मागुया. भेटोवंक आमी गायन गावुया. दुपारचो जो सोपोर मोड C16 पान 35, C16 पेज 35. परमेश्वरा Somesari Pedoci Solvesvora Organa Somesari Pedoci
가져서서 보고 농도비 섰다 서가 이소리 엄치가나 이소라 두치부가 오르메 소라 워다나 소메사리 에도치 उभी राहूया. बहिणी भावांनी आमचे बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे संशोधक तुले बोलयता आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या सर्वेश्वर हालेलुया. भोव वर्ते देवा आमचे मोगाळ बाप्पा दुंबा बोरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुजे मुखार चडून दी. ओतम्यान शुद्ध निर्मळ कोर. व्हडा मोगान तुवें इस्तापलेले बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोवाळायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराचो वार्ता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैभवशे आमी करूंका सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तेचो भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र. थंय सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगट. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें म्हणून घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पिवची. तेचपरी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातक्यांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात.
बाबार्थाचो गूढ परगटुया तुझ्या कुश्टा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं वरवीं तुवें तुवें आमकां आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सर्व उंडरां आमची सोडवण कर. बाप्पा जेजूच्या मनूचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काव सुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विश्रांतलेची पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेळ्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे श्रागोतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत गमावल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मुखार मरी देवाची माई संगती बेगीन धरम दिता आनी सरकाणी इतकें म्हणवल्यात सगळे वोक्त बरोबर सस्नुच्या सुखान आमकां वाट दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ले मागण्यांतल्यान आतां बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतुतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक की पोत्री आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन जांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताना जोड चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. जो म्हजो मोग करता ताचे सवे आमी येतले आनी ताचे सवे तिकाण करतले. असलें आश्वासन दितलो जेजू. आज ताका आमचे काळजांत घेवन ताका आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. भाव भयणी आमी सगळीं D6 पान 40 आनी 9 D6 पेज 49. भाव भयणी
소바바 부양소 고라도게 담에 가서 저서함에 해아둠소 해라둠이 도다비글 거래성나마 가마오네 고라도게 담에 가서 서서함에 해아둠소 해라둠이 도다비글 거래성나마 가마오네 일구스가 암차왔냐 일구스보다 차탈사 일구스 왕치섬에 섬에 상대와유배 고라도게 담에 가서 서서함에 야라둠소 내라둠이 올다기대 거래상다와 가마네 प्रार्थना देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा जेदूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमचे गायिल्ले स्वयंभाग तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आतांच आमी घेतलेल्या सुरबुणीच्या जेवणा वरवीं आमकां आत्म्यांची घोटाय तूं वाडय अशें तुजें आसणें सदांच भोगूंक आमकां फावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आज सांजे 5 ते 6:30 आमचे क्रिज्म घेतलेल्या भुरग्यांक दोतोन आसतली एनिमाणे सातोडे तशेंच 4 वरांचेर तान आमची मागण्यांची जोमात 4 वरांचेर 30 आनी ते उपरांत आमी परम संस्काराची मागणी करतल्यो. त्याच बरोबर आज फादर वेन्सी हो आमचो यादनीक भाव हे मागण्यांची रीत चलयतलो. ते उपरांत सांजे 6:30 वरांचेर आमचे PPC पॅरिश पास्टरल कावन्सिलाची जोमात पयलो सोमार जाल्ल्यान वांगडी आसा तांणी वांटो घेवंक मागता. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळका शेवटाचे गायन गावया खुशाल काळजां F12 5 9 आणि 1 F12 पेज 91.